युद्धाच्या इतिहासावेले वाचप. आंत्योकेन जायतीं जाणां बावार्थ दवरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुसलेमचे पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचे देणे ताणें पळयले आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां हुर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान भरलोलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुकाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सोबेंत ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंत्योकेक शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. आंत्योकेचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो सिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोड उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट, मान्येन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बोजताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां ते खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरकूट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचुऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. सबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरकूट केली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. सबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरकूट केली. इस्रायलाचे कुडेताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरकूट केली. राष्ट्रांचे दोळ्या मुखार आपले नीत दाखोवन दिली. सबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरकूट केली. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकून तांकां म्हजे शीस करात. संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपले शिसांक म्हणलें, वचून सर्गींचे राज लागीं पावलां अशें पुरगूट करात. वायटेकारांक बरीं करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत सासचें न्हय.
न्हय म्हूण वायटेक बुट्टी व 2 आंगावळी व वाणू व दांडो, कित्याक वावड्याक आपल्या जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोंगरांत व गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण मानसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरोसोर तांगेर रावात. ताचे घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात, आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती त्याचेर येतली. फावो न्हू जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल वायटाकारांक बरी करात. नियाळा कादार आमी सोगली यात्रेकारां. आमची यात्रा ह्या संवसारांत आमच्या जल्मांत सुरू जाता आनी आमच्या मरणांत सोंपता. पूण ह्या थोड्या काळामध्ये आमी आमचें जिवीत कशें जियेता तें भोव म्हत्वाचें. वायट व बरें जें आमी करता तें आमच्यो करण्यो आमी कोण ती दाखोवन दितात. ह्या समाजांत जायते वायट उपरासता, पूण देवान आमकां जण एकल्याक वायटाचेर झूज मांडूंक विंचून काडल्यांत. आयच्या पयल्या वाचपान बार्नाबासाचें बरेपण तो पवित्र आत्म्यान भरलोलो भावार्थी आनी ताणें जेजूची शिकवण आयकून जिवितांत पाळून असो तो संवसाराचो उजवाड आनी मीठ जावंक पावलो म्हूण वाचता. ताच्या ह्या भावार्थाक लागून आनी ताच्या जिविताच्या बरे देखीक लागून सोबार लोक जेजूचे पाटलावदार जाले आनी ह्या वरवीं जेजूची बरी खबर वेता थंय कळीत जायत पावली. आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजू भाशेन याज्ञीक, राया आनी प्रवादी जाल्या. तो जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या भाव भयणींक आनी जेजूचो दुसरो रूपकार जावंक भोव गरजेचें. ह्या आमच्या कांय दिसांच्या जिवितांत दुसऱ्या सोवे आमचो हुस्को दाखोवंक, कोण नासलोल्यांक आदार दिवंक, गरजेवंतांक आकांतांक सांपडलेल्यांक पावूंक भोव गरजेचें. तर आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरें शिंपडायत आनी मेल्या उपरांत सर्गीचो मुकूट मेळूंक आवडे. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमी म्हज्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक बरें जिवीत जिवंक भारी वावरुया.